इन्वेस्टिगेशन फुडें वयता तेन्ना आमकां एक गजाली कळ्ळी की एक BJPचो कार्यकर्ता कोर कमिटी मेंबर आल्दोना ब्लॉक BJP मंडल थिंगाचो तो एक अक्यूज्ड आसा तो पडून आसा आनी पेपराचें नांव येयलें ते तुलसीदास शेटये तो मोड्याचो एकलो BJPचो कार्यकर्ता तेणें व्हिडिओ काडलेलो सांगपाक गॉडफादर आसात आनी एक एडवोकेट आसा म्हूण हांवें चवकशी केली कोण तो म्हाका कळ्ळें पूण म्हाका जाय आसलेलें कॉन्क्रीट प्रूफ एडवोकेटा अरेस्ट केलो आनी तो आज सद्या भितर आसा तेजोच चेडो तो आनी हो तुलसी म्हणटात ताका तो आतां हार्डली 15 दीस पयले BJP मेळाव्यान सेकंड रो बसून आशिल्लो आनी थिंगा म्हाका दिसता तेगे पाकट फुटलें आनी ते पाकट फुटले देखून ताका दिसलें आतां म्हाका CMाचो पावर आसा म्हणून आनी गुंडागुरी करपाक जातात म्हणून. माय क्वेश्चन इज द BJP अ den ऑफ क्रिमिनल्स? आज पळय तूं इतले मारपाक बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटात बायले मारूं वयतात प्रेग्नंट बायलेकू केसलो रायट आहा तुमकां? हांवें सांगलोलें की इन्वेस्टिगेशन आसात तो हांव खूश नाशिल्लो. हांव डिवायस रिजन्स मुगे सांगलोले आनी हांवें डिमांड केल्लो की तो आयो आसात तो बाबलो परब म्हूण PSI ताका काडपाचो. तेन्ना अंजूनचो PI आशिल्लो ताका चार्ज आशिल्लो. आतां म्हापशेचो PI रिज्यूम जाला निखिल आनी ताकाय सांगलां तेणें सांगलां ते रावतात म्हूण कोण सिनियर PSI येवपाक पूण इन्वेस्टिगेशन इन माय व्यू हांवें बोबाड कोत्री हांवें आवाज काडलो तेन्ना 3 जाणां अरेस्ट केले सेम डे. फुडें कितें जालां? कांय जालें ना. कित्याक कांय जालें ना? आमच्या लोकांक दुबाव आसा. हे लोक आतां BJPचे जाल्यार तेंगे गॉडफादर कोण? बोवाड कोत्तालो तो BJPचो कार्यकर्ता गॉडफादर आतां गॉडफादर बायसोन दी फुडें येवन दी आनी लोकांक सांग दी कित्याक तो लिपोवन आसा तो. हे ते BJP के नांव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्वेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे भावार्थ पुलिसाचे वयता. लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता. आनी पळय तुमी काल हांवें आयकलां अमन शिरोडकर म्हूण आसा विवेक शिरोडकराचो भाव तो पुलीस स्टेशनार गेल्लो काल आनी म्हाका सांगलां तो गेलो तेन्ना ताका तेणें पळयला हो PSI बाबलो परब आनी एक्यूज बरे हॅपिली बसून आहात गजाली करतात. तो सांगपाक लागलो तो इन्वेस्टिगेशन करता म्हूण आनी कोणाक घेवन आशिल्लो तो थिंगा. तेणें म्हणलां ते आशिल्ले तेश कोन्न ते पिकनिका येयले अशें करून गजाली चालू आशिल्ले. ते फॅमिली शिरोडकर फॅमिलीक दुबाव आसा की बाबलो परबाक आनी हे फॅमिलीचे कसले कनेक्शन आसतले म्हूण. कनेक्शन म्हणलें कशें सोयरी आसतले कनेक्शन. आनी आमी डिमांड करतात SP कडेन की बाबलो परबाले कॉल रेकॉर्ड डिटेल्स काडपाचे. ते आयले तेन्ना इवनिंग आयले तेन्ना थिंगा पुलीस स्टेशनार आनी ते नेक्स्ट डे पासून पळोवपाक तेणें कोणा फोन केले कोणाचे फोन आयले ताका आनी एजेर कटले तो लोकांक कितें वॉर्निंग दितालो अक्युज्डाक नाल्यार कोणा फ्रेंडाक सांगतालो ताका कोण गॉडफादराचे कॉल येयले एक्शन घेवं नाका म्हणून.
बस्तोराचे आमी इन्सिडंट पळयले जातून भारतीय जनता पार्टीचो खूद पदाधिकारी इज इन्वॉल्व इन अटॅकिंग दॅट वुमन. सो आमचो प्रश्न ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाकडे आसा की कितें एक्शन तुमी घेतले. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आज कित्याक ओगी आसा, कित्याक ताजेर कारवाई जावन ताका अरेस्ट जायना. म्हाका दिसता ह्या भारतीय गुंडा पार्टीच्या राज्यान गोंयाचो जो लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. तांणी उल्लेख केला तशें बी डिमांड की जे ते मागीर तांचे ऑफिस बेरर आसूं नाल्यार कोणूय आसूं, एक महिलेचेर अत्याचार करप, तिका अटॅक करप, हाज्या पेक्षा व्हडलो क्रायम म्हाका दिसता आनी कांय ना. First demand is that the IO must be immediately replaced or we are wasting time. I believe that he is giving information and he is slowing down the investigation. And we have every apprehension that he will try to distort the actual investigation. That's why we have even asked that get his CDR details so we will know about it. Main accused is not. See, he is the one who is named as the main accused, who is fleeing away. आनीक एक सांगता तुमकां, हांवें आयकलां की हे सगळे घरा आशिल्ले अक्युज्ड नेक्स्ट डे घर बंद करून सगळे पळोवन गेले, लॉक करून, आनी आतां ते. So how could it have happened? Unless someone from inside knew. पयले दिसा गायले unknown persons, but my information, the names of persons were given with photographs also. So why this kind of investigation? No, 15 to 20 Police officers been involved in. So कितें जाता, एक टेस्टर म्हूण बेश्टे 3 जाणां अरेस्ट केला थंड करपा म्हूण अशें करून गेला. दिस इज माय सस्पिशन. मागीर सगळे बंद जातले. Recently, groups are coming with knives, big swords, rods, and all. Do you think these groups should be tamed by the local police to identify who are these groups? See, the police know who are involved. The police know the criminals. Police also know antecedents of these people. There are also youth who are so frustrated because they are not getting jobs. Please look at this. They study and then they indulge in all this kind of activity. I put the blame at the door of the government for failing the people and failing the youth. Because if they had reached, they would have been gainfully employed. And who being employed would dare go and do this unless you come from a background of a gunda. I am told in this case also दोन police आसात. आता ते police recruit कितको जाले? Either by political influence, being unfit but by political influence, or पैसे दिवन. I cannot see any third other way. And to get what you are from inside comes out one day, and that has come out. आज आम्ही स्वतःच्या आवयक, स्वतःच्या बायलेक, स्वतःच्या भुरग्यांक जर तर घेऊन वतले ते सेफ ना. अरे पार्किंगाक लागून कितें बाचाबाच जाली बरें म्हणून तुम्ही बायलेचेर हल्लो करतले, म्हणून तुम्ही बायलांक मारतले येऊन गुंडागर्दी करून. सो दिस इज द काइंड ऑफ गोवा वॉट वी ड्रेम्ड ऑफ. तुम्ही परिवर्तन करया म्हणून सरकार ह्या गोंयच्या जनतेन 2012 हाडिल्ले. हेच सरकार गोंयकारांक जाय आशिल्ले जातून आवय सेफ ना, आपली बायल सेफ ना, आपले चली सेफ ना. सो आय थिंक दिस इज द मेजर इश्यू वेर आज महिला, गोंयच्यो महिला आज सुरक्षीत ना.